तो एक दीस आयदान घेवन उदक काडूंक व्हाळा लागीं गेलो. व्हाळ थंयसर व्हाळतलें, विशेश आवराचें उदक आसलें. थंयसर ताणें सारकें मतीर नासतना म्हणल्यार बरी तें उदक काडूं येता आसतना ताज्या हातांतलो तो कळसो तो सुटलो आनी तळ्यांत पडलो. आनी तळ्यांत पडल्या तक्षण ताणें हेरांक आपयचें आसलें तें काडूंक ताज्या बदलाक काडूंक म्हणून तो आळसायन बागवलो आनी तो त्या व्हाळांत पडलो. आनी आवराच्या उदकांत ताका व्होण व्हेलें. आनी तो उदकाच्या मदें उदकांत व्हाळून वता आसतना बेनेडिक्ट मागण्यार आसलो जाल्यार ताका ध्यानांत तें ताका दिसता प्लॅसिडूस उदकांत व्हाळून आसा. तक्षण तो आपयता आनी एका ताच्या त्या सेमिनारिस्टाक, ताचें नांव माउरूस म्हणून, माउरूस ताका आपयता आनी म्हणटा, हळे तुजो सांगाती थंयसर प्लॅसिडूस उदकांत आवरांत व्हाळून आसा, वच ताका बचाव कर. पूण माउरूसाक कशें ताका बचाव करचें म्हूण कळना. पूण बेनेडिक्टान ताका म्हळें, वच उदकाचेर चलोन ताजे लागीं वच. म्हणटना तो चलता आसतना उदकाचेर चलोंक लागलो. ताका कळीत ना कशें तो उदकाचेर चलो, ताका उपयोग कळीत नासलें. आनी उदकांत देंवलेलो मनीस न्ही, पूण बेनेडिक्टाच्या त्या उतरांचेर तो विधेय जावन त्या उतरांक संपूर्ण तरान खाल जावन तो उदकाचेर सरलो आनी प्लॅसिडुसाचो हात धरून ताका ताणें उदकांतलें उखल्लें आनी ताका न्हंयच्या तडीक आपण हाडून ताचो जीव वाचयलो. नाजाल्यार प्लॅसिडूस मोर्सो जावन आसलो. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक मोगाच्यानो आमी सांती सेमितीक मान करून हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सोम्याचे नांवे आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. ही एक गीत आमी गावया. स्तुती करचें गीत. स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर रायाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. खालतें जाया दिम्येर पोडा देवाच्या मुखार. ताळयो पेटा हात उबारा होडा संतोषान. खालतें जाया दिम्येर पोडा देवाच्या मुखार. काळयो पेटा हात उबारा होडा संतोषान. प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापाक. गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया. प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापाक. गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया. स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर रायांची धन्या देवाची. स्तुती कर रायांची, रायांच्या रायाची. प्रार्थुया. भोवमंगळा सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. हो बरो दीस, वर्तो दीस, तुज्या महिमेचो दीस आमकां फोव केलोय. तुज्या कृपेन आमकां समेस्तां तुवें सांगात हाडलाय. डिवायन दैवीक तुज्या आशिर्वादां खातीर, तुजी डिवायन ब्लेसिंग्स, तुजे दैवीक आशिर्वादां सदांच आमचे वर वतूंक तूं अत्रेगान आसाय. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जावचे आम्हा समेस्तांचे तुजी दयाळ दीस घाल. आमचे विविध दर्जो घेवन आमी तुज्या पांयां तळे येता. खंयसर आसल्यार तुजो मोग, तुजी दया, तुजें हाजीरपण आमी अनुभव करता. तर बापा, तुज्या उतरांनी आमकां आतां दोशी कर. तुज्या बुजावणेन आमची दुखां बसून काड. आमची खंत बेजाराय पयस कर. आमचें निरासपण आनी देदेसपरपण तूं संपूर्ण तर आमचे तावन पयस कर. संतोष, उल्हास, धैर्य, भावार्थ, पातयेणी तुज्या हाजीरपणाची खुशालाय तूं आमकां फोव कर. सदांच आमचो हात धरून तूं चलय. आमच्या जिवितांत कसले मेट आमी काडी जाय, कसले येवजणे आमी हातीक घे जाय, कशें आमी फुडें सरा जाय म्हण आमकां कळीत नासल्या वेळार
तूंच आमकां मार्गदर्शन दी, आमकां बुधबाळ दी. ही आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. मोगाच्या म्हजे नामान प्रणाम आनी अभिनंदन तुमकां हर एकल्याक, कित्याक देवान तुमकां वेंचला देखून ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमान तुमी वांटेली जावन आसात. देव तुमकां व्हडा मोगान ताचे सरशी आपयता, तुमचे लागीं उलोवंक तो आशेता. देव आमच्या लागीं उलयता आसतना पवित्र पुस्तकां मारिफात तो आमच्या लागीं उलयता. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वसोर 20 आनी 8 अशें म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांच्या जिवितांत देव सर संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. म्हणजे म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, तुज्या जिवितांत कसले कश्ट अनवरां समस्ये तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करनासाय जावंक बरो, पूण तूं भियेनाका, तूं खबर नाका, संतोश बरी जा, उल्हास बरी जा, धैर्यान राव, कित्याक देव सगळ संगती तुज्या बऱ्याक पडाशें करता. आज आमी नियाळ करया एक त्या महान सांता विशांत. ताचें नांव बेनेडिक्ट. ह्या बेनेडिक्ट वर्त्या सांताचें जिवीत नियाळ करता आसतना तुका तुज्याच जिवितांत वर्त्या तरान प्रेरण मेळटा, बरवसो मेळटा, उमेद मेळटा आनी तुका तुज्या जिवितांत एक आदर्श मेळटा. हो सांत बेनेडिक्ट जियेल्लो 480 इस्वेतावन 540 आनी 7 इस्वे पर्यंत 480 AD to 547 AD हो जल्मल्लो आनी व्हड जाल्लो नॉर्थ सी ह्या म्हणल्या लागीं इटलीन. तो ग्रेस्त कुटुंबांतलो, मंथनाच्या कुटुंबांतलो देखून ताका शिकोवंक मन आसलें, वर्त जावंक, महान जावंक मन आसलें. त्या काळार बऱ्यांतलें बरें शिकप रोमांत मेळटलें देखून तो रोमाक भायर सरून गेलो. थंयसर बऱ्यांतलें बरें शिकप तो शिकलो. शिकपान तो हुशार आसलो, वर्ते सनाद्यो ताणें जोडल्यो. पूण ताणें पळयलें त्या काळार विशेश जावन शहरांत, रोमा शहरांत सर तराचो भ्रश्टाचार आसलो, नास्तीकपण आसलें, खोटेपण आसलें, नालिसाय आसलें. ह्या सर्वांत थंय ताका निराश जालें, देदेस्पर जालो, बेजारायन भरलो. ताका दैवीक अनुभव जाय आसलो, देवाचो अनुभव जाय त्या एका अत्रेकान, आशेन आनी त्या एका ताणेन तो शहराच्या भायर गेलो. थंयसर सुबियाको म्हणलो एक जागो आसलो. त्या सुबियाको गुड्यार, थंयसर त्या गुड्याच्या कडश्यार, थंयसर कोणाक वचोंक जायनासलें, कश्टांनी तो पावलो. थंयसर एक फातराचें माटें आसलें. ताणें कोणलें गिया पयलें कोणें खणून दवरलें. थंयसर फातरा भितर एक व्हडलें सयत माटें आसलें. त्या माट्या भितर तो थंयसर रावता आनी थंयसर ध्यानांत आनी मागण्यांत देवाच्या उतरांचेर नियाळ करून ताचो वेळ करशिता. आनी थंयसर तें बेनेडिक्टायन ट्यून्स ताणें घडलेलें जावन आसा. थंयसर तो गायनां करूंक लागता, कांतारां गावंक लागता आनी चड दैवीक अनुभवान भरता. आनी कितले दीस थंयसर रावल्यार, कितले दीस खाण जेवण नासतना सयत रावल्यार, त्याग सगळें करून रावल्यार ताका पुरासाण बगना, भूक तान कितेंच बगना, बगार आनीकी संतोश, आनीकी आनंद, आनीकी दैवीक अनुभव ताका मेळटा. ताचे इश्ट ताचो ताळो आयकून, ताची गितां आयकून, तांचे कांतार आयकून ताचे लागीं वचोंक पळयतात. पूण लोकां तावन तो पयसो आसलो देखून गुड्या वयर तावन ताका बुतयेंत जेवण दवर, ताका खाणाची वस्त दवर, दोरयेंतल्यान तें जेवण ताका सकला धाडटलें अशें देवानच ताची भूक थांबयली. पूण देवाच्या एकवटान तो आसलो देखून चड आनी चड आध्यात्मीक वाडवळ ताका मेळ्ळी. जायते जाणांनी ताचो पाटलाव करूंक सुरू केलो. देखून ताणें उपरांत ताचें म्हणलें बेनेडिक्टायन कॉवेंत, मठवासी जिविताचें कॉवेंत ताणें सुरू केलें. जायते जण ताचे पाटलावदार जावंक सुरू जाले. ताच्या बरींच संन्यासी जिवीत ताणें जियोवंक सुरू केलें. एक फावटी एकलो त्या गांवचो एकलो ग्रेस्त मनीस, ताच्या लागीं भोव मोलादीक अपुर्बेचे कलाकृती आसली. पूण ती कलाकृती मातयेच्या आयदनाचेर आसली आनी तें मातयेचें जावन आसलें. तें फुटलें. देखून तो खंतीसलो, रडोन आसलो, बेजारायन आसलो. त्या वेळार थंयसर बेनेडिक्ट पावता. तें मातयेचें आयदन फुटलें तरी बेनेडिक्ट तें हातांत घेता, फुटलेले कुडके सगळे त्या आयदनाचेर तशेंच दवरता आनी तो मागणी करता आसतना तें आयदन नव्यान रच्यान जाता, नवेंच जाता. तें फुटलेल्याचे कसलेच
गुरुत्व या कसलेच ते सायन्स थंयसर उरना. अशें सक्कड लोकांक कळीत जातागी परगट जातागी सांत बेनेडिक्ट एक दैवीक मनीस, देवाची कृपा ताजेर आसा, देवाचो हात ताजेर आसा, देवाचें बेसांव ताका आसा आनी ताजे द्वारे अजापां विजमितां जातात म्हणून. आनी एक ताच्या जिवितां जाल्लें अजाप विजमी जावन आसा ताचो एक सांगाती या ताच्या मटवासी जिविताक आयिल्लो एक सेमिनारिस्ट म्हणयत. ताजें नांव जावन आसा प्लेसिडूस. हो प्लेसिडूस येल्लो आळशी या एबसेंट मायंडेड ताजी मत खंय आसतली. तो एक दीस आयदान घेवन उदक काडूंक व्हाळा लागीं गेलो. व्हाळ थंयसर व्हाळतलें, विशेश आवराचें उदक आसलें. थंयसर ताणें सारकें मतीर नासतना म्हणल्यार बरी तें उदक काडूं येता आसतना ताज्या हातांतलो तो कळसो तो सुटलो आनी तळ्यांत पडलो. आनी तळ्यांत पडल्या तक्षण ताणें हेरांक आपयचें आसलें तें काडूंक ताज्या बदलाक काडूंक म्हणून तो आळसायन बागवलो आनी तो त्या व्हाळांत पडलो. आनी आवराच्या उदकांत ताका व्होण व्हेलें. आनी तो उदकाच्या मदें उदकांत व्हाळून वता आसतना बेनेडिक्ट मागण्यार आसलो जाल्यार ताका ध्यानांत तें ताका दिसता प्लेसिडूस उदकांत व्हळून आसा. तक्षण तो आपयता आनी एका ताच्या त्या सेमिनारिस्टाक, ताजें नांव मौरूस म्हणून, मौरूस ताका आपयता आनी म्हणटा, हळे तुजो सांगाती थंयसर प्लेसिडूस उदकांत आवरांत व्हळून आसा, वच ताका बचाव कर. पूण मौरूसाक कशें ताका बचाव करचें म्हूण कळना. पूण बेनेडिक्टान ताका म्हळें, वच उदकाचेर चलोन ताजे लागीं वच म्हणटना तो चलता आसतना उदकाचेर चलोंक लागलो. ताका कळीत ना कशें तो उदकाचेर चलो, ताका उपयोग कळीत नासलें आनी उदकां देंवलेलो मनीस न्ही. पूण बेनेडिक्टाच्या त्या उतरांचेर तो विधेय जावन त्या उतरांक संपूर्ण तरांक खाल जावन तो उदकाचेर सरलो आनी प्लेसिडूसाचो हात धरून ताका ताणें उदकांतलें उखल्लें आनी ताका न्हंयच्या तडीक आपण हाडून ताचो जीव वाचयलो. नाजाल्यार प्लेसिडूस मोर्सो जावन आसलो. असलीं अजाप आनी विजमितां जायते बेनेडिक्टाच्या जिवितांत आमी पळयता. मात न्ही कितलें अपुर्बेचें संगीत, कितलें अपुर्बेचो ताळो ताणें घडलोलो जावन आसा. वय ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जाल्लीं जावन आसा. आनी विशेश एक अजाप विजमीत सक्कड उडास दवरता तें कितें म्हळ्यार मरच्या थोड्या दिसां आदीं, एक 6 दिसां आदीं तो म्हणलो आपूण आतां मरता, म्हजो फोण हांव कणटा म्हणून तो गेलो. प्राय जाल्ली ताका, जाल्यार तो वचोन आपलो फोण कणतना ताजे सांगाती सगळे ताका म्हणटात ना तूं फोण कणटी नाका म्हळ्यार ताणें कोणलें. कितले पुरासाण ताका जाली आनी 6 दीस कणून जाल्या उपरांत, फोण काडून जाल्या उपरांत तो म्हणालो आतां म्हजो फोण तयार जाला. येवन ताणें विशय घेतलो आनी त्याच दिसा या राती तो मरण पावलो. म्हणजे ताचें मरण सयत ताका पयलेंच कळीत आसलें ताचो फोंडूच ताणेंच कडलोलो जावन आसा. आनी वर्तो महान एक सांत भाग्यवंत म्हणून वाडला पळय सभेंत. आतां 1500 वर्सां उपरांत बेनेडिक्टायन स्पिरिच्युआलिटी, ताची आध्यात्मिकता, ताणें दिल्ले ते संदेश, ताणें दिल्ले ती प्रवचनां, ताणें दिल्ली ती शिकवण आजून मोगाच्यान आमकां विशेश आध्यात्मीक अनुभव दिता. जे जिवितांत ताच्या जिवितांत जें कितें घडलें देवान ताच्या बऱ्याक म्हूण घडोवचें केलें. आमकां पळयत पुस्तकांत जायते धाकले आसात, घडितां आसात. आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा सगळें देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून. आमी जर तर पोरण्या तस्तामेंतांत पयलो बूक उत्पत्ती बूक आमी वाचता, थंयसर जाकोबाची जिणी आमी वाचता. थंयसर जाकोबाच्या जिणयेच्यो जायत्यो काणयो आमकां वाचूंक मेळटात. 32व्या वसरांत 23व्या वळींतावन 33 वळ पर्यंत तुमी वाचले तर. इफ यू रीड द बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्सेस 23 to 33, जाकोब आपल्या पत्न्या सवे आनी भुरग्यां सवे लाबान आपल्या मांवाच्या घरांतावन आपल्या घराक, आपल्या भाव इसावाच्या घराक पाटी येवन आसा. आनी पाटी येवन आसतना थंयसर ताजे बायले भुरग्यां पयलेंच न्हंय उतरोवन तो मुखार धाडटा आनी तो पाटी उरता आनी सगळी रात तो थंयसर मागण्यार आनी ध्यानार करशिता. आमी नायट विजील दवरता न्ही, आमी रातीचें जागरण करता. जावंक पुरो जाकोबान पयलें तें सुरू केल्लें. कित्याक सुरू केल्लें? ताची सगळी जिणी मोगाच्यान आमी जाणा जायची. ताच्या जिवितांत जल्मत आसतनाच ते जवळी जावन जल्मले. इसाव आनी जाकोब जवळी जावन जल्मले. इसाव पयलें जल्मलो, ताच्या फटाफट जाकोब जल्मलो जावन आसा. ताच्या आवयक, तांच्या आवयचें नांव जावन आसलें रेचल, बापायचें नांव जावन आसलें इजाक, आनी इजाक जावन आसलो पूत
आब्रामाचो आनी साराचो आमी जाणा हें. आनी आतां तो जल्मत आसतना जाकोब दुसरो जावन जल्मलो जाल्यार ताका व्हड जातना कोणेंय ताका म्हळ्यार तूं निमाणो पूत उपरांत जल्मलो म्हळ्यार ताका बेजार जावचें आसलें. आमी जवळे आमी सांगताच जल्मल्या. इसाव पयलें जल्मलो जाल्यार ताच्या पांयांची खोट धरून हांव सांगताच जल्मला म्हण ताणें सांगचें आसलें. आनी आवयक तरी इसावाच्या की चड जाकोबाचो चड मोग आसलो. बापायांक तुमी जाणात मालगड्यांचो चड मोग आसता. देखून इसाक ताका ताच्या बापायतावन आब्रामातावन आयिल्लें देवाचें आशिर्वाद आपल्या मालगड्या पुताक इसावाक दिवंक आशेतालो. पूण जाकोब आशेतालो त्या मालगड्या पुताचें आशिर्वाद आपणाक मेळा जाय म्हणून. आनी ताका ताच्या जिवितांत तो एक फडकिरो या फसोवचो या दोगो दिवचो कपटी जावन ताणें वावर करीचें पडलें. पळया ताका न्ही जावन तशें जावंक मन नातलें पूण तशें जायचें पडलें. कित्याक लोक ताका निमाणो म्हणटा आसतना मालगडो पूत न्हय म्हणटा आसतना ताका बेजार जातालें. देखून ताणें कितें केलें इसावक व्हडल्या भावाक फसोवन मोस्कन दोगो दिवन बापायकच मोस्कन दोगो दिवन मालगड्या पुताचें आशिर्वाद जावन घेतलें. आमी जाणा इसाक प्राय जाता आसतना तो कुरडो जालो, दोळे दिसना जाले. पूण ताका आशिर्वाद दिवंक मन आसलें मालगड्या पुताक. पूण तो आतां म्हातारो जालो, ताका मरता म्हण कळ्ळें देवाच्या आशिर्वादान. त्या वेळार तो कितें करता आपल्या पुताक इसावाक आपयता आनी म्हणटा पुता हांव तुजेर आतां आशिर्वाद दितां. पूण आशिर्वाद दिवच्या पयलें तूं शिकारेक वचूं, शिकाराचें मांस हाडून ये आनी शिकाराचें मांस रांदून हाडून म्हजे लागीं ये. तें जेवण जाल्या उपरांत हांव तुजेर आशिर्वाद दितां. ही उतरां आवयन आयकली. जाकोब खंय भायर गेल्लो पूण आवयन जाकोबाच्या मोगान वेगीन ताका आपयलें आनी म्हळें जाकोबा पळय बापूय तुजो तुज्या मालगड्या भावाक आशिर्वाद दिवचो आसा. तें आशिर्वाद तुवें जोण घेयसy. आवयनी ताका पाठिंबो दिलो. थोडे फावटी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी फसयता, वायट कामां करता, इस्कालांत परिक्षेंत आमी नक्कल करता, कॉपी करता, या खंयसर आमी सोरता, कितेंय लुटता. सांगाताच आमची आवय या बापूय या भाव या भयणी आमची इश्टणी आमकां मजत करता. तशेंच जालें जाकोब वायट जावंक ताजी आवय कारण जाली. इसाव शिकाराचें मांस हाडूंक गेलो. इसल्यान बुदवंतकायेन जाकोबान कितें केलें बऱ्यांतलें बरें जेवण ताणें रांदलें. आनी जेवणांत मांस रांदता आसतना तातूंत तांबडी मिरसांग या तांबडे मसालो घालून बरें परसळचें बरी आनी रुचीक परमळीक जेवण ताणें तयार केलें. इसाव शिकारे वचून शिकाराचें मांस घेवन पाटी येता आसतना तो एक पोटा अर्दी जावन आसलो. भूक ताका विशेश आसली. ताका जेवण पळयल्यार दुसरें कांयच ना. तो घरा येता आसतना पुरासणीन येता आसतना जाकोबान मुखारच ताका जेवण दाखयलें आनी म्हळें म्हज्या भावा तूं हें जेवण कर. तक्षण इसाव संतोशान धांवलो, न्हांवन आयलो आनी तो जेवणाक बसलो. तितल्या भितर शिकाराचें मांस जाकोबान घेतलें, भितर वचून नितळ कर, तें वेगळी रांदलें. तें खाण घेवन तो बापाय लागीं गेलो. बापाय लागीं वता आसतना ताका कळोंक नजो आपूण इसाव म्हणून ताणें आंगार लोवेची उस्तरां घालीं. कित्याक इसावाक आंगार मस्त लोव आसली. आनी ताका सांगात दिलो ताज्या आवयनी. आनी आवय सांगता जाकोब आपल्या बापाय लागीं गेलो आनी बापायक जेवण दिलें. जेवण जेवतस बापायक बारीक खुशी जाली. शिकाराचें मांस हाडलें. आपल्या पुतार इसावनच म्हूण चिंतलें कित्याक आवयनी ताका सांगात दिल्लो जावन आसा. आनी अकरेक जाकोब इसारता सयत तूं म्हजो मालगडो पूत इसावूच न्ही म्हणून. आनी जाकोब हय म्हणल्या बरी हूं म्हणटा पूण न्ही जावन कांयच उलयना तो. अकरेक तें मांस खावन जाल्या उपरांत जाकोब आपलो पूत वैगिनी पळोवच्या खातीर ताका लागीं आपयता. ये लागीं ये हांव तुका आपूण पळयता म्हणटा आसतना जाकोब आपल्या आंग दाखयता. पूण ताच्या आंगार ते लोवेची उस्तरां आसलें देखून ती लोव आपडटा आसतना इसाक चिंता आपणाचो पूत इसावूस आयला म्हणून चिंतून ताका आशिर्वाद दिता आनी ताका तो धाडटा. आनी आपणाचें आपल्या बापायचें आशिर्वाद आपल्या धाकट्या भावान घेतला म्हण उपरांत घट्ट जेवन पियोवन न्हिदोवन उठल्या इसावाक कळटस तो आपल्या भावाचेर रागान खुबळ्ळो. आनी आवयनी कुमोग गेल्या म्हण कळटा आसतना आनीकय चड खुबळ्ळो. देखून ताणें आपल्या भावा जाकोबाक घरांतल्यान धांवडयलें. आमच्या घरांत ही कुटुंबांत झगडीं जावंक झुजां जावंक जायतीं कारणां आसात न्ही. घरा खातीर, जाग्या खातीर आनी घरांत मालगड्यांच्या भांगरा खातीर, एका वाट्या खातीर, उदकाच्या बांय खातीर, उदकाच्या वळा खातीर, त्या पणसाच्या रोका खातीर, ह्या माडा खातीर, एका माडये खातीर, मालगड्यांच्या आस्ती बदिका खातीर कितली झगडीं मोगाच्या न्हू आमी पळयता कुटुंबांत. असलेंच कुटुंबांत झगडें अशें जाता आसतना
न्ही जावन जाकोब एका तरान निराश जालो. घरसण दवरचें पडलें. एकसुऱ्या सुवातेर तो रावलो, राणां बोल्यांनी तो रावलो, पूण त्या वेळार सयत देवाचो सांगात ताका लाभलो. तो गेलो, शीत खंय वचोंक जागो नासलो ताका. ताज्या आवयन पयलें सांगलें, वच म्हज्या भावागेर. ताज्या आवयचो भाव आसलो लाबानाच्या घरांत वचोन, मावळ्याच्या घरा वचोन तो रावता. आनी थंयसर रावता आसतना लाबान आपल्या भयणीचो पूत आयला. तो आतां तरणाटो, बरो घटमूट आसा. घरचोणचो आयला जाल्यार म्हज्या धुवे गेड्यांक काजार करून दिता म्हणून ताका आपल्या धुवे रेबेका कडेन काजार करूंक तो तयार जाता. जाकोब तरी त्या रेबेकाच्या मोगार पडलो, पूण लाबान कितें करता, मोस्कन काजाराच्या दिसा रेबेका दिवच्या बदला ताच्या मालगाड्या भयणीक लेहाक ताजे लागीं काजार करून दिता. आतां परतून जाकोबाक निराश जालो. आपणें एकल्याचो मोग केल्लो, पूण आनी एकल्या लागीं काजार जायचें पडलें. पूण लाबान बारी बुद्दवन ताका तो म्हणटा, हांवें तुका मोस करूं ना. आमच्या कुटुंबांत मालगाड्याचें पयलें काजार करचें. लेहा मालगाडें, देखून तुका मालगाड्या लागीं काजार करून दिलां. जर तर तुका रेबेका जायचे आनी 7 वर्सां म्हज्या लागीं काजार, म्हज्या लागीं काम कर. अशें लाबान लागीं पयलें 7 वर्सां रेबेका खातीर परतून रेबेक मेळनातल्याक लेहा मेळ्ळां. आतां परतून रेबेका खातीर परतून 7 वर्सां अशें ताणें 14 वर्सां काम करचें पडलें. अशें लाबानान ताका फसयलो. जाकोबान हेरांक फसयलें आनी जाकोबाक ताज्या मावळ्यान फसयलें. मोगाच्यान आमी हेरांक फसयतना आमच्या जिवितांत हेर आमकां फसयतात. आनी अकरेक लाबानान उपरांत ताका भुरगीं जाता आसतना जाकोबाक ताज्या बायलांक भुरग्यांक सांगाता घरांतले भायर गेलें. आतां खंय वचोंक ताका जागो ना, देखून ताणें पाटी इसावाच्या घरा, आपल्या भावाच्या घरा पाटी येसय पडलें. आनी पाटी येता आसतना हें घडीत ह्या सर्माच्या सुरवेर आमी आयकल्लें तें घडीत घडलें. आपल्या पत्नीक भुरग्यांक ताणें मुखार धाडलें, पूण तो मुखार वचोंक भियेलो. कित्याक कशें आपणान इसावाक तोंड दाखोवचें. हांवें ताका मोस केला, हांवें ताका दोगो दिला, फटयलां, आतां तो म्हाका कितें करतलो. पूण म्हाका न्हू, थंयसर सगळी रात मागणी करता आसतना थंयसर ताका देवाचो अनभोग जालो. पळयात, देवाचो अनभोग ताका जालो. देव ताजे लागीं उलयलो. आनी देवा लागीं उलयता आसतना जाकोब देवाक म्हणटा, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या शिवाय तुका वचोंक सोडिना. सकाळ जाता आसतना देव ताका सोण वचोंक पळयता, पूण जाकोबान सोडलेंच ना. आनी अकरेक देव कितें करता, जाकोबाच्या कुसाळांक एक खोट मारता आनी ताच्या पेंटाचें हाडस मोडाशें करता. आनी अशें जाकोबाचें हाडस मोडलें. देवा कडेन झुजतना झगडतना म्हणटा पळय पुस्तक. म्हणजे जाकोब इतलो देवाच्या मोगांत एकवटांत तो मागणें ध्यान करता. रातीचें जागरण म्हळ्यार थोडे फावटी मोगाचें न्हू, आमी सगळो दीस या एक हप्तो या 10 दीस या 40 दीस मागण्यांत रेतीन रावचें म्हळ्यार देवाचें आशिर्वाद जडटा पर्यंत मोबायल इंटरनेट सगळ्यां कडेन उलोवचें. ह्या संवसारांत सगळ्या सांगात जियोवचें तावन सार्वजनीक जिवयता तावन आमी मेकळे जावन देवाचें आशिर्वाद जोडूंक आसा. जाकोबान तसलें आशिर्वाद जोडलें. त्या जाग्याक जाकोबान म्हळें, हो जागो देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांयच न्ही. देवान ताचेर आशिर्वाद घालो. देवान ताका म्हळें, जाकोबा तूं आनी मुखार जाकोब न्ही, आजतावन तूं इस्रायेल. जाकोब म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसलो फोडकिरो, मोस करतलो, दोगो दितालो. पूण आनी मुखार तूं इस्रायल, देवाचो भुरगो. वय मोगाचें न्हू, ताच्या पेंटाची खीळ मोडली. आमचे थोडे फावटी मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमकां कॅन्सर येता, या पिडा येता. आमच्या वेपार वयवट नश्टांत रिणांत बुडटा. या आमच्या माडार या माडयांचेर आमच्या गाद्यांत बरें बेळें जायना. ह्या आमच्या जिवितांत व्हड समस्या येता. ह्या आमच्या जिवितांत आमी फेल जाता, यशस्वी मेळना, जैत मेळना, आमी आमच्या जिवितांत सलवता. पूण मोगाचें देव हें सगळें देव आमच्या बऱ्या पडाशें करता. जाकोबाच्या जिवितांत घडलेलें सगळें देव ताच्या बऱ्या पडाशें करता. जेन्ना जाकोब आपणाकच देवाक समर्पण दिता, देव ताका म्हणटा, भिये नाका, हांव आसा तुज्या सांगाता. आतां देवाचें आशिर्वाद आनी बेसांव घेवन जाकोब इसावाच्या घरा येता. खंडीत जावन ताका मेळिल्लें तें उतर प्रवादी आमकां सांगतात. इसाया प्रवादी 40 आनी 3 वसरांत पयल्या वडीर. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1. जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. हांवें तुका रचला, हांवें तुका आकारला, हांवें तुका नांवान आपयला, हांवें तुका सोडयला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां मोगाचें देवान जाकोबा खंयच्या नांवान आपयला. जाकोबा म्हणल्या नांवांत आपयलां की इस्रायला म्हणल्या नांवान आपयलां. जाकोबा म्हणलें नांव मोगाचें न्हू,
तें ताचे जिवीत, ताची परिस्थिती, तो एक फडकिरो, तो एक मस्करचो, तो दोगो दिवस. पण देवान ताका आपोवचें इस्रायेला. येल म्हळ्यार देव, इस्रा म्हळ्यार परजा. देवाच्या भुरग्या, देवाच्या पुता, देवाच्या मोगाच्या, देवाच्या भांगराच्या पुता, देवाच्या मागाराच्या भुरग्या देव आपयता. मोगाच्या हाचेतून कितले आमी शिकयत. देव म्हाका तुका आपयता. देव म्हजें तुजें नांव ताच्या ताळव्या हाताचेर कांतयता. म्हळ्यार देव खंयच्या रितीन म्हाका तुका आपयता. जशें बेनेडिक्टाक पळया, देवान आपयलें तासू जावच्याक. बेनेडिक्ट गेलो ह्या संवसारांत ग्रेस जावच्या खातीर, व्हडली सनत जोडच्या खातीर, ह्या संवसाराची आस्तबदीक जोडच्या खातीर. पण देवान ताका त्या संवसारांतलो मेकळो केलो. सुबियाको त्या गुड्याच्या, दोंगराच्या, त्या पात्रांच्या माट्यांत ताणें दीस आनी रात उपवास, प्राचीत, खाण जेवण नासतना ताणें देवान जियेशें केलें. पूण ताच्या जिवितांत देवान ताका वर्तो केलो. जाकोब जेन्ना देवा सांगता वेळ करशीता, सगळी रात मागण्यांत ध्यानांत वेळ करसून देवाच्या आशिर्वादां खातीर देवा लागीं झुजता तो. देव ताका संपूर्ण तरान बदलिता. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुज्या जिवितांत देव तुकाय वर्तो करूंक आशेता. जाकोब उपरांत फाटीं गेल्या वेळार इसाव ताच्या लागीं राजी जाता. माया मोगान एकवटान ते जियेतात. बापायचे आशिर्वाद मात न्ही. आब्रामातान देवान आयिल्ले आस्तबदीक सयत ताका सगळें मेळटा. त्या आब्रामातान देवान आयिल्ली ताका बांय, ती जाकोबाची बांय सयत ताका मेळटा. आनी ताच्या मुखांतर इस्रायल परजेची संतत मुंदरसून येता. जेन्ना तूं तुजे देवाचेर पातयेताय. कोरिंथकारां बरलें पत्र, दुसरें पत्र, 4:15 बिबळ म्हणटा, 2 Corinthians chapter 4:15. हें सगळें देवान तुज्या बऱ्याक म्हण मांडून हाडलां. देवाच्या कृपेचो शिवर तुजेर चड आनी चड देंवता आसतना ताज्या नांवाक अर्गां, होगळाप आनी स्तुती चड आनी चड चडटली. म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केला. म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, कश्ट, अनवरां, समस्ये, पिडाशिडा, व्हड आकांत आसतना देव त्या मदघात ताजी कृपा, ताजी पदवी, ताजी महिमा आमकां दाखयता. आमी केवल देवाचेर पातये आनी विस्वास दवरल्यार पुरो. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपून मागणें करया. हांव तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. सर्वेस्परा देवा, तुजेर पातयेतल्यांक, तुजो मोग करतल्यांक आनी तूं खंडी जावन तसो तूं मोग करताय आनी ताच्या जिवितांत सर संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें तूं करताय. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमांत वांटेली जावन आसच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर, तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांकां बरी भलायकी दी, तांकां सुख, संतोश, शांती, समाधान दी. जें कितें ती आशेता तें तांकां फोव कर. तांच्या वेपार वहिवाटांत लाभ, मुनाफो आनी वर्तीक रेस्त तांकां फोव कर. तांच्या गाद्यांनी बरें बेळें जायशें कर. तांच्या कुटुंबा जिवितांत, ह्या तांच्या तरणाटपणांत, तांच्या शिकपांत, ह्या तांच्या एक्सपरपणांत, ह्या जें कितें ती करनासात त्या सकड तांच्या वावरांत, येवजणेंत तांकां सफळ कर. पूण बाबा, तुज्या भुरग्यांक विशेश जावन जशें जाकोबाक तुवें इस्रायल केलोय, देवाचो भुरगो केलोय, दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या हर एका विक्षकांक तो पवित्र कर, भाग्यवंत कर. तांची आत्म्याची सोडवण तांकां फोव कर. सस्नीक जिवीत तांकां फोव कर. बाबा, तुज्या हाजरपणाचो संतोष आनी आनंद तांकां अनुभव जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्याक, मनां तुमची पवित्र करा देवाच्या मानाक. काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्याक, मनां तुमची पवित्र करा देवाच्या मानाक. लागीं सरा उर्बेन तुमी बापाच्या सेवेक, वर्जीत करा देणी तुमची सर्गीच्या राजाक. लागीं सरा उर्बेन तुमी बापाच्या सेवेक, वर्जीत करा देणी तुमची सर्गीच्या राजाक. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. रायांच्या रायाची, रायांच्या रायाची. मोगाच्यान तुमचे थंय देव वावरून आसा. ह्याच घडये दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा आनी भावार्थान पातया. देवा थावन ती बरी भलायकी तुमचे थंय वाळोवन आसा. तुमी पिडेंत आसात या खटल्यार आसात, उठोवंक तुमकां जायना. आस्पत्रेंत आसात या खंयसरी आसात,
स्वामी जेजू तुमकां गूण करनासा, ताच्या उतरान गूण करनासा, गूण करच्या सक्तीन तो तुका गूण करनासा. भावार्थान पातये तूं गूण जाताय जावंक पुरो ती कॅन्सर बिडा या एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस, लिवर तुजें फॅट जाला या लिवरांत सिरोसीस जाला, लिवराचे समस्या आसा, जॉन्डीस जावंक पुरो, काळकय जावंक पुरो, या किडनी फेलियर जाला, या युरिनरी इन्फेक्शन जाला, या थंयसर किडनीन फातर जाला. जेजू तुका गूण करनासा, जेजू तुका गूण करनासा. हांगासर या जायते भयणी मागोन आसात, PCOD समस्ये या फायब्रॉइड्स आसात, तुका तो जेजू गूण करनासा. डाक्टरान म्हणा एका भयणीक थंयसर वय फॅलोपियन ट्युबांत ते भुरगें वय आसा आनी ताजे वरवीं वय आपाय आसा, ते भुरग्याक अबॉर्ट करचें पडटलें आनी तुका जिवाक आपाय आसा म्हण. पूण स्वामी जेजू म्हणटा तुज्या जिवाक आपाय ना, तूं बरें जाताय, तुजें तो गर्भ उरता, तूं बरें जाताय. जेजू तुका गूण करता. भावार्थान पाते somebody has got any problem with uterus cancer, Jesus is touching you and healing you. दोंपरागाडी असका जाल्यार कोणाक जेजू गूण करनासा, कोणाक काम जाय जेजू तुका काम फाव करता. परगांव वचोंक विजा खातीर राखून आसाय, आतां बेगीनच ती विजा मेळोन आसा. भावार्थान पातये तुज्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन सयत मेळटा. कोणें घरचे काम सुरू केलां तें पत्ता पावना, तुका पयशांची अडचण आसा, वेळार तुका पयशांचे डिलिव्हरी जाता. आनी हांगासर थोडीं जाणां मागोन आसात, तांणी फ्लॅट घेवचें म्हण चिंतलां. 60-70 लाखांची गरज आसा, तांचे कडेन केवल 30-40 लाख रुपये मात्र आसा. उरल्या रिणा खातीर ह्या लोना खातीर तांणी एप्लिकेशन घालां, पूण तुमकां बेगीनच तें लोन मेळटा, तें घर कंडी जावन तुमचें जाता. भावार्थान तुमी पातया. अशें मोगाचें न्हू, देवाच्या आशिर्वादान जें कितें तुमी मागलां सगळें तुमी जोण घेया. तुमकां बरो व्हरतो आशिर्वादाचो दीस आनी आशिर्वादाचें जिवीत हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. आमेन.